मोगाळ गोंयकारांनो, इंटरनेटार गाजलेल्यो, मोबायलार, फेसबुकार, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सएपार गाजलेल्यो काणयो तुमच्या मुखार दवरता. RSS आणि बीजेपीचो मनीस बाब सुभाष वेलिंगकर ताणें गोंयच्या सायबा वयर एक स्टेटमेंट केलो आणि गोंयां उजो पेटलो. ही कॉन्ट्रोवर्सी गोंयां चलता ताचेर आदीं हांवें गेल्या वर्सा एक व्हिडिओ केलोलो 7 ट्रुथ्स अबाउट पोर्चुगीज इन्क्विजिशन गोंयचो साहेब. तुमच्या युट्यूबार पळोवं येता. म्हज्या युट्यूब चॅनलाचें नांव जावन आसा गोंयकार गुरू. आतां हो न्यू व्हिडिओ करता ह्या कॉन्ट्रोवर्सी वयर 5 प्रश्न तुमच्या मुखार हांव दवरता. पयलो प्रश्न, वाय द स्टेटमेंट ऑफ सुभाष वेलिंगकर इज रॉंग. हो स्टेटमेंट ताचो सारको ना, कित्याक तुमच्या मुखार दवरता. दुसरो स्टेटमेंट, हो ताणें ह्या टायमार कित्याक केलो आनी थोड्याच दिसांनी एक्सपोजिशन सुरू जाता, ह्या टायमार ताणें स्टेटमेंट कित्याक केलो. तिसरो प्रश्न, व्हॉट इज द रियल स्टोरी ऑफ दिस टायटल गोंयचो साहेब. एक्चुअली त्या म्हज्या आदल्या व्हिडिओन हांवें एक्सप्लेन केला. हांगासर आनीक थोडी हिस्ट्री इतिहास तुमच्या मुखार दवरता. हो गोंयचो साहेब टायटल सान फ्रांसीस शावेराक कोणी दिलो पळय तो. चवथो प्रश्न, आमची पवित्र सभा पोत्तून पोत्तून एटॅक कित्याक जाता. आमचे पाद्री, आमचे बागयोन हांचेर आक्रमण पोत्तून पोत्तून कित्याक जाता. आनी शेकी 5वो प्रश्न, आमचो जबाब कितें जावंक जाय. शूड बी रिएक्ट और शूड बी रेस्पॉन्ड. ह्या 5 प्रश्नार आमी ह्या व्हिडिओन नियाळ करूया. पयलो प्रश्न, वाय सुभाष इज रॉंग इन मेकिंग दिस स्टेटमेंट. हो तेजो स्टेटमेंट कित्याक सारको ना ते तुमच्या मुखार दवरता. आतां गोंयकार म्हणटात, जेन्ना तो बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या कुडीचो DNA टेस्ट मागता तो दुसऱ्या उतरांनी म्हणूंक सोदता की ही कूड ओ रेलिक बागयोन फ्रांसीस शावेराची कूड पळय आसा ओल्ड गोवा, ती जावन आसा फेक म्हणून. ती बागयोन फ्रांसीसाची न्हू, ती गोडेक आदल्या मेलेल्या गोंयकाराची कूड आसतली अशें तो दुसऱ्या उतरांनी म्हणूंक सोदता. म्हणटच हो एक पवित्र सभेचेर एटॅक. म्हणजे आमी पवित्र सभा लोकांक फटयता ही बागयोन फ्रांसीस शावेराची कूड म्हण अशें घोडये तो म्हणूंक सोदता आसतलो. दुसऱ्या सुवातेर इट इज एन अटॅक ऑन द लेगसी ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर. सुमार 400 वर्सां हजारांनी न्हू मिलियनांनी लोक ताका मानता बागयोंत म्हण. इट्स एन अटॅक ऑन द डिवोशन ऑफ दीस फेथफूल. तिसऱ्या सुवातेर ही कूड बागयोन फ्रांसीस शावेराची बॉम्ब जेजू व्हडल्या गोंयांत दवरलेली आसा आनी ती सायट जावन आसा हेरिटेज सायट ऑफ युनेस्को. युनेस्को म्हणजे युनायटेड नेशन्स एड्युकेशनल सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन. हे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ती हेरिटेज सायट म्हणून मानता. जेन्ना ही फालतूर उतरां उलयली म्हणटच हो एके भाशेन इन्सल्ट फॉर युनेस्को. बाब वेलिंगकर डिमांड करता आसतना तो ह्या बागयोंताचो पळय उगडास आसा, ही परंपरा पळय आसा, एंड डिवोशन पळय आसा, एंड देवोसा पळय आसा, इट्स एन इन्सल्ट टू ऑल दीस थिंग्स. तो एके भाशेन आमचो इतिहास पळय आसा तो डिस्टॉर्ट करूंक सोदता, दुसरोच मिनींग दिवंक सोदता आनी एके भाशेन आमच्या गोंयांत जी हार्मनी आसली, शांती आसली, माये मोग आसलो तातूंत फूट घालूंक सोदता अशें जायते गोंयकार म्हणटात व्हॉट्सएपाचेर आनी इंटरनेटाचेर. दुसरो प्रश्न गोंयकार विचारता, हो स्टेटमेंट आतां कित्याक आनी थोड्या दिसांनी एक्सपोजिशन सुरू जाता. आतां स्टेटमेंट ताणें कित्याक केलो, इतली वर्सां कित्याक करूंक ना, पयलो कित्याक करूंक ना. इज ही ट्रायंग टू डायवर्ट गोवन मायंड्स अँड गोवन पीपल फ्रॉम अदर इम्पॉर्टंट इश्यूज. हो ताणें स्टेटमेंट केलो, DNA टेस्ट डिमांड केलो, मागलो आनी उजो पेटयलो. जायत्या जाणांक दूख जाली, भोव करून आमच्या कॅथोलीक कम्युनिटीक. जायते पॉलिटिशियन्स रस्त्यार येयले, रस्त्यार बसले, मोर्चा काडलो, जायते तियात्रासांनी कांतारां घोडली, जायते बरोवणाऱ्यांनी आर्टिकल्स बरयले, जायते जाले. पण हो स्टेटमेंट आतां कित्याक हो गोंयकारांचो प्रश्न. जायते गोंयकार म्हणटात, जेन्ना कॅथोलीक पाद्री असल्या एनवायरमेंटल इश्यूज जावं, पॉलिटिकल इश्यूज जावं, चर्च इश्यूज जावं आपलो ताळो तो उबारलो जाल्यार रोखडेच FIR करतात, केस करतात, तांकां पुलिसीन वतात, पुलीस सोदूंक येता. हाका कित्याक अरेस्ट करूंक ना. हाणें कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब केल्या, ताका अरेस्ट करूंक ना अशें गोंयकार क्वेश्चन घालतात आनी विचारतात. जायत घोडये गव्हर्मेंट हो मेन इश्यू पळय हा गोंयकारांचो. मेन इश्यू म्हणटा ते गोंयां बीग व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येता, बीग प्रोजेक्ट्स. गोंयां एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आसा, गोंयां
एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम आसा, कितल्या तरणाट्यांक सर्वीस ना, गोंया म्हारगाय कितली वाडल्या, गोंया भायलो लोक कितलो जाला, हे व्हडले व्हडले इश्यूज गोंया आसतना हे रिलिजियस इश्यू कित्याक अशे गोंयकार विचारतात. So why the statement now? Is it to divert the mind of the Goans from the main big issues? प्रितीच्या भावनेनो जायते गोंयकारूय म्हणटात जेन्ना आमच्या जुजे वाजाची परब फेस्त सुरू जाता, ओ फ्रांसीस शेवेराची फेस्त परब सुरू जाता, तेन्नाच हे उठतात. कित्याक? तांचो हेतू कितें, तांचें मौन कितें, वरसभर ते न्हिदोन आसतात, आतां फेस्ता मुखारूच कित्याक उठतात, गोंयकार विचारतात. तिसरो प्रश्न, what is the real story behind the title गोंयचो साहेब? हो टायटल गोंयचो साहेब सान फ्रांसीस शेवेरा कोणे दिल्लो? गव्हर्मेंटान दिल्लो, सरकारान दिल्लो, लोकांनी दिल्लो, कोणे दिल्लो? पुर्तुगेजांनी दिल्लो. हाच्या वयर हांवें भासाभास केल्या म्हज्या आदल्या व्हिडिओन द 7 ट्रुथ्स अबाउट पोर्चुगीज इन गोवा, ताचेर एक्सप्लेनेशन तुका मेळटा. सो आतां तुमकां शॉर्ट करून ल्हानपणी साद्या उतरांनी तुमकां सांगता. 1683 वर्सा गोलेली घडणी तेन्ना पुर्तुगेज आणि मराठा शिवाजीच्या हाताखाल इट वॉज मोर or less गुड रिलेशनशिप, शिवाजी अँड द पोर्चुगीज. म्हणून शिवाजीचो चेडो संभाजी तो पावरान येयल्या उपरांत ताणें राजवटी आपल्या हातान घेतल्या उपरांत तो पुर्तुगेजांक हेट करूंक लागलो. कित्याक हेट करूंक लागलो? कित्याक पुर्तुगेज आणि संभाजी तांची रिलेशनशीप तितली बरी नासली. देखूनच पुर्तुगेजांनी मुघल्सां कडेन इश्टागत जोडली. आपले ट्रेड बिझनेस पळय आसा आनी नॅचरल पोर्ट पळय आसा ते सांबाळूंक. आनी पुर्तुगेज मुघलांक हेल्प करता म्हणून संभाजीक राग येयलो आनी संभाजीन चिंतलें पुर्तुगेजाक अटॅक करून आनी शासनाक काबार करून. पूण 1683 वर्सा मराठा संभाजी तांचो लिडर फोंडेच्यान सांत इस्तेबां कॉन्कर करून तिसवाडी भितर सरोंक सोदताले. म्हणून जायते जुयेंकार, हांवूय जुयेकार आनी सांत इस्तेबांचो लोक म्हणटा हो गोंयचो साहेब तोक्तो टायटल ह्या कारणाक लागून गोंयच्या साहेबाक फावो जालो. म्हणटच तिसवाडीन भितर सोदता आसतना पुर्तुगेज सगळे गेले संभाजी कडेन झगडोंक आनी संभाजी तें गेर जिखोंक ना. त्या टायमार मातशें हाय टायड आसली, दर्याचें उदक वयर चडलेलें आनी भितर सरोंक तांकां त्रास जाले म्हणून ते एके भाशेन शेणले. पण तांणी बार्देजान आनी सालसेटान थिंगासर अटॅक करून जायते डिस्ट्रक्शन केलें. आमच्या सांत इस्तेबा जाग्यार आमची इगोज आसली तेन्ना मातयेची लाकडाची आसली ती तांणी मोडून लासून उडयली आनी ताचें इंटेन्शन आसलें पुर्तुगेजांक आनी क्रिस्तांवांक काबार करूंक. देखूनच पुर्तुगेज भियेले आनी त्या टायमार आसलो वायसरॉय डॉन फ्रांचेस्को दी ताबोरा तो भियेलो आनी तो गोंयांत गेलो आनी गोंयच्या साहेबा लागीं तेन्ना फ्रांसीस शेवेर ताच्या लागीं मागलें गोंयां राख आनी सांबाळ म्हणून. आनी ताच्या हातान आसलो तो दांडो सॅप्टर, सिंबल ऑफ पावर अँड पोजिशन, तो ताच्या काशावन घालता. तेन्ना काशाव सील करूंक ना, बंद करूंक नासलें, घालता आनी ताच्या लागीं मागता. आनी अशी मिलाग्रू घडली की जेन्ना मराठा संभाजी तो अटॅक करूंक येतालो, तिसवाडीन भितर सोदतालो तेन्ना मुघल मराठाक अटॅक करूंक लागले आनी ताकाच लागून संभाजी पत्तलो, आपली फौज घेवन परतून गेलो आनी गोंया एके भाशेन सुरक्षीत उरले. पुर्तुगेज आनी क्रिस्तांव एके भाशेन देवान राखले. हें जावन आसा मागणे लोकांचे. म्हणटच लोक म्हणटा भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा कडेन आमी मागले आनी आमकां देवान राखले आनी सांबाळले. देखून भाग्योन फ्रांसीस शेवेर जालो गोंयचो साहेब. हो तोक्तो हो टायटल लोकांनी गोंयच्या साहेबाक फ्रांसीस शेवेराक दिल्लो. पुर्तुगेजांनी दिवंक ना, गव्हर्मेंटान दिवंक ना, सरकारान दिवंक ना, गोंयच्या कायद्यान दिवंक ना, लोकांनी दिल्लो. पण ही जावन आसा इन शॉर्ट साद्या उतरांनी ह्या टायटलाची हिस्ट्री. इश्टानो, चवथो प्रश्न, वाय द कॅथलीक चर्च इज अटॅक्ड अगेन एंड अगेन? आमच्या पवित्र सभेचेर, आमच्या पाद्रींचेर, आमच्या भक्तांचेर परतून अटॅक कित्याक जाता? हें आक्रमण कित्याक जाता? सगळो लोक, आख्या संवसाराचो लोक म्हणटात क्रिस्तांव जावन आसा शांतीचे मनीस आनी आमच्या गोंया भोव करून आमचो कातोलीक बाबा भयणां आमी शांतीची मनशां. आयताराच्या आयतारा मिसाक वयतात, आमचे देवासां आमी कोत्ता, नोयनां आमी कोत्ता, रितीर आमी कोत्ता, पुस्सां आमी कोत्ता, शांती कायन कोत्ता. तरी आसतना परतून आमचेर अटॅक जाता. कित्याक? जायते पाद्री
बायबल उकडून एक कोटेशनां सांगून अशें सांगतात। आता बायबलार अशें बरयलेलें आसा, भाग्योन पेद्रू पयल्या चिटीन अशें बरयता, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चॅप्टर 5 वर्सेस 8 to 10 अशें बरयता, चतुर रावात, जागृत रावात, देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणी गिरासूंक सांपडत गाय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा। देवाचेर तीर बाबार दवरून ताका विरोध करात। The devil is prowling like a roaring lion अशें भाग्योन पेद्रू आपल्या पयल्या चिटीन सांगता। भाग्योन पावलो एफेसकारांक अशी चीट बरयता, एफेसकारांक चॅप्टर 6 वर्सेस 12 चॅप्टर 6 वर्सेस 12 हांगासर दिलेलें आसा। जायते पाद्री हे कोटेशन कोट करून सांगता आमच्या पवित्र सभेचेर कित्याक आक्रमण जाता पळय तें, कित्याक म्हणल्यार रोगता मासाच्या दुस्मना लागीं आमकां झूज ना, पूण प्रधाना लागीं अधिकाऱ्या कडेन ह्या काळोखाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतराळार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमचें झूज। The Christians are fighting a battle at a different level. As I said, the Christians are fighting this battle with Satan at a different level. Maybe sometimes even with the authorities. आणि ताकाच लागून आमच्या इगोजीचेर पोतून आक्रमण जाता, अटॅक जाता। लुकाचो वांजेल चॅप्टर 4 वर्सेस 31 to 33 अशें म्हणटा, मेलो देंवचार बसलोलो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, आई सायबा, नाजारेतकार जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बोज करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणा, देवाचो संस्कारलोलो भोग तूं। We know who you are the holy one of God. प्रितीच्यानो जायते पाद्री म्हणटात, सैतान जाणा जेजू कोण तो जाण आसा ह्या संवसाराचो सोडवंडा। आनी कातोलीक पवित्र सभा जाणा आसा द ब्राइड ऑफ द चर्च, द ट्रू चर्च। ताकाच लागून सैतान ह्या सगळ्या मनशांक जावं इंडिविज्युअल जावं एक पोंगड एक ग्रुप इगोजेक अटॅक करीत रावतले, कित्याक हे सैतानाची कामां अशें जायते पाद्री म्हणटात। सैतान जाणा की कातोलीक पवित्र सभा जावन आसा द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, द रियल ट्रू चर्च। आनी देखूनच सैतान ह्या कातोलीक पवित्र सभेक सगळ्या वाटांनी अटॅक करतलोच, जावं पवित्र सभेक, जावं तांच्या पाद्रीक, जावं तांच्या भक्तांक, जावं आंकवार मारेक। हे जावन आसा सैतानाचें काम। We must understand how Satan works in order to destroy the true church of Jesus Christ. पांचवो प्रश्न गोंयकार विचारतात, how should Catholics react? What should Christians do when such controversies happen? असलें कितें जालें म्हणटच आमचो जबाब कितें जावंक जाय? थोडे क्रिस्तांव म्हणटात, दुसऱ्या धर्माच्या लोकांनी कातोलीक पवित्र सभेक काबार करूंक जायना। The people of other religions cannot destroy Christianity. Then who can? Christians themselves. आमचें जिवीत सारकें ना जाल्यार आमची पवित्र सभा ऑटोमॅटीक मोडून पडटली। ताकाच लागून आमी दुसऱ्यांक बोट दाखोवचें न्हू, आमी आमकांच बोट दाखोवया अशें थोडे क्रिस्तांव म्हणटात। दुसरे क्रिस्तांव म्हणटात, Christianity was always under persecution. हे पिडापीड क्रिस्तांवांक सदांच आसा, 2000 वर्सां जालीं। The truth is, सोत म्हणटा तें, जुंय पिडापीड आसा थंयसर कातोलीक पवित्र सभेचो क्रिस्तांवाचो बाबाट, मोग आनी एकवोट वाडटा। दिस इज अ हिस्टॉरिकल फॅक्ट, म्हणटच भिवपाची गरज ना। आनी थोडे क्रिस्तांव म्हणटात, गोंयकार म्हणटात, जेन्ना आमी गाडी चलयता रस्त्यार जायतीं सुणीं बोगीत रावतात। जरी तूं गाडी थांबोवन त्या सुण्यांक पयस करी जाल्यार तूं तुज्या डेस्टिनेशनाचेर पावचो ना। तेच भाशेन आमचें जिवीत, बाबार्ताचें जिवीत जियेता आसतना रस्त्यार जायतीं सुणीं भोंवतलीं। इग्नोर देम, दे आर नोबडी एंड दे कॅन डू नथिंग, जस्ट इग्नोर देम, तांकां तांचेर विसर घाल अशें थोडे गोंयकार म्हणटात। थोडे गोंयकार म्हणटात आनी म्हाका दिसता जायते गोंयकार म्हणटात, आमी मागणें सुबेज करूंक जाय आनी जे मनीस आमचेर आड उलयता, आमची शांती पिड्यार करता, तांकां आमी बोगसणे दिवंक जाय। आनी असो एक देखावो एग्जाम्पल म्हज्या मनान येयलो तुमच्या मुखार धरूंक। सिस्टर मारिया राणी जी
मध्य प्रदेश काम करताली गरिबां खातीर थंयसर आसलोलो एक मनीस भिरांकूळ मनीस समंदर सिंग कोणे तरी ताका ब्रेन वॉश केलो विथ पॉलिटिकल आयडियोलॉजी आनी ताणें वचोन सिस्टर एक जिवेशी मारलो 1 आनी 2 फावटी न्हय 50 आनी 4 फावटी ताका सुरी तोपून 54 times she was stabbed and she died on the spot. पण जेन्ना तो जेलीन पडलो लायफ सेंटेन्स काडटालो तेन्ना ह्या सिस्टरीची सिस्टर मारिया राणी ताची भयण जेलीन वचोन ताका बॅट दिता ताका बोक्सोणी दिता आनी तितलेंच न्हय ताका राखी बांदता आनी आपलो भाव म्हणून मानून घेता आनी मागीर जेलीलो भायर सरले उपरांत तो केरला वेता तांच्या घरा 4 फावटी विजीट करता आनी ही शॉक्ड विथ द लव कायंडनेस एंड फॉरगिवनेस ऑफ दिस फॅमिली ऑफ सिस्टर मारिया राणी. तेच भाशेन जायते गोंयकार म्हणटा जे मनीस आमच्या धर्मा आड उलयता पाद्री आड उलयता आमचे पवित्र सभे आड उलयता तांकां आमी बोक्सोणें दिवंक जाय तांकां आमी मागोवंक जाय तांकां आमी मागण्यान धरूंक जाय. जायत घोडी ह्या किरमिदोरा भाशेन ह्या सगल्या मनशाचें मन बदलतलें पूण आमी मागुया बाब सुभाष वेलिंगकर ताचें मन जरी तर ही पॉलिटिकल आयडियोलॉजी घेवन ताचें मन तर ब्रेन वॉश जालां ताच्या पासून मागुया आनी क्रिसमसाक ताकाय गिफ्ट धाडुया ताकाय आमच्या घरांनी विजीट करूंक आपोवया इश्टागत दवरया. लेट्स प्रे फॉर देम. तर प्रितीच्या बाबड्यानो ह्यो जावन आसा इंटरनेटार गाजलेल्यो काणयो आनी भोव करून आमच्या गोंया हांव एकूच विनंती करूंक सोदता गोंयकार गुरू कसो आदले वयर काडचे न्हू आमची कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करचे न्हू एकामेकाक दुखोवचे न्हू आमी आमचे दोळे फुडें मारुया आमच्या उदरगतीक गोंयच्या खातीर उदरगत कशे भशेन जाता आमच्या तरणाट्यांक सर्वीस कशी मेवतली रायझींग प्रायसीस इन्फ्लेशन जाला ते प्रायसीस सगळ्या कशे हाडचे हाचेर आमी भासाभास करुया आमचे पर्यावरण एनवायरमेंट सांबाळुया हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता ते बंद करुया असल्या गोष्टींचेर इश्यूचेर आमी आमचे लक्ष घालुया आनी जण एकल्याक आपलो धर्म सांबाळूंक आनी पाळूंक आमी परवानगी दिवया तांकां सगल्यांक जावं क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं मुस्लिम खंयच्या धर्माचे जावं let them follow their religion, that is respect each other's religion. आदले वयर काडचे न्हू सगल्या धर्मांनी वायट आसा ते वायट आदी पळय कितें घडलां ते वयर काडचे न्हू माय मोगान आमचो गोंयकाराचो एकवट आमी सांबाळुया. देव बरें करूं. व्हिडिओ लायक जाल्यार सबस्क्रायब करचें लायक करचें थम्स अप दिवचें आनी हे लिंक दुसऱ्या कडेन शेअर करचें.